tuja He povit misa ciebie ten dunia Mój ruch korunam ci wykazał Aż tu gady tak krótko ty argał Mój ruch korunam ci wykazał Aż tu gady tak krótko ty argał Nami cudram tu ty sotodvedam Iam pulmu nalajna javelam Daj kotir volka galam vitoja Bil tu gajet mogaco namaskar Daj kotir volka galam vitoja Bil tu gajet mogaco namaskar Good evening. हांव फादर जोएल काक आमचे होली क्रॉस फिरगोजीन वेलकम करता, स्वागत करता. आमचा पाद्राव दिव्यदानान प्रोफेसर आसा हे एथिक्स एंड सायकोलॉजी जावन शिकयता. तो ह्याच वर्सा नाशिकांत वस्ती आला. तुम्ही बरें नशीब घेवन आयला फादर जोएल इन नाशिकान. काश्मीर शिमला वयचे गरज ना. सच अ ब्युटिफूल वेदर वी हॅव. कोंकणी मास आमचो गोंयचो साहेब फ्रांसीस झेवियर एंड आमचो जेजुएट संत फ्रांसीस झेवियर देव बरें करो, देवाचे बेसांव सगळ्यांवर असो अशें मी प्रार्थना करता. थँक्यू. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते पुरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सर्पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून मागीर हांव सदांच ओंकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पदेदार देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कर तुझे गरजेची, क्रिस्ता काकूत कर तुझे गरजेची. आमी सगळीं पातकी चिंतनान उतरां करया. सोम्या काकूत कर तुझे गरजेची.
प्रार्थुया. बापा, उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक भाग्यवन फ्रांसिसाक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसांच्या लोकांक तुजे पवित्र सभेंत भितर घेतले. त्याच आमच्या मोगाल सोडवणदाराची ओळख आमच्याय काळजान मनशाच्या दिवचे ताणेन आमची काळजां लासो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता सोम्या वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियात आनी राजवत चलयताय सासनाच्या सासनान. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. हें सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. कुसव्यान तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मुच्या आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रा खातीर हांवें तुका प्रवादी नेमला. तेन्ना हांवें म्हणलें, हें कशें जावयेत सर्वेस्परा देवा? पोले, हांव उलोवंक नकलो. हांव एक ल्हान भुरगो. पूण सर्वेस्परान म्हाका म्हणलें, हांव एक ल्हान भुरगो अशें म्हणू नाका, कित्याक हांव तुका धाडीन तितल्याशीं तूं बेतलोय आनी तुका फॉर्मायन तितलेंय तूं सांगतलोय. तांकां तूं भिवू नाका. तुजी राखण करूंक तुजे सांगाती हांव आसा. देवाचें उतर. Carismacie Jezusa, sopra tuja, servoirasnami kasas sumia, ora vai baba tuja. Surya nitum lokayara, kaita tuji kitu sopitara. सात पावलून इफेस्काराक बरयलेल्या चिटी वेलें वाचप. देवान तुमचे खातीर म्हाका एक देणें केलां म्हूण तुमी घोड्यान आयकलें जातलें. आपलो गूट उक्तो करून देवान म्हाका ताची वळख दिल्या. ह्या गुटाची खबर निकतीच हांवें तुमकां वयर थोड्याच उतरांनी बरोवन सांगल्या. तुमी ती वाचशात तर क्रिस्ताच्या गुटाची कितली म्हाका समजणी आसा तुमकां कळोवन येतलें. ह्या गुटाची खबर आदल्या पिनकांच्या खंयच्याच मनशाक मेळ्ळी ना. पूण आतां आत्म्या उदेशीन देवान ती गूट आपल्या भक्तिवंत धर्मतांक आनी प्रवादियांक उक्तो केला. म्हणजे शुभ वर्तमाना उदेशी जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत विदेशियांक तेंच दायज फावो जाला.
तेच कुडीचे सांदे जावंक ती पावल्यांत आनी तेच बासवण्यांत तांकांय वांटो मेळ्ळा. म्हाका फावो केल्ल्या देवाच्या दोयाल्याच्या देण्यान ह्या शुभ वर्तमानाचो हांव सेवक जाला. खुद देवान आपले पदवेन हें केलां. भक्तां मदें सगळ्या म्हूण ल्हान तो हांव तरी आसतना थाव नसलोली क्रिस्ताची दौलत विदेशांक परगट करचे देणे देवान म्हाका फावो केला आनी आपल्या गुटाची मांडावळ कसली ती सोबे मजार उजवाडावचें काम ताणें म्हाका दिलां. सोगटा सर्वांच्या रचणारा देवान हो गूट युगांच्या अरंभाक थावन आपणाचीच भितर लिपोवन दवरलेलो. हे परी देवाची विविध जानवाय फकत आतां पवित्र सोबे वरवीं अंतरला वेल्या पोरदोनांक आनी अधिकाऱ्यांक कोलीत जावंच आसली. हीच ती आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता सोवे देवान सासणांक थावन येवजिवली मांडावळ. देवाचें उतर हें. दया करून उबी रावात. Serves for our soul, serves for our soul, serves for our soul, serves for our soul, serves for our soul. Tutor tuđe somja ti boja mega, natas baba tiđi. Tutor tuđe somja ti boja mega, natas baba tiđi. Serves for our soul, 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 serves for our soul. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका परमोने जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. सोम्यान आनीक बेस्तार जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोगरांत आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक तोर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या धोनया लागीं आपले नुवने मोळणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात पूण ल्हानग्या मोदें मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटा म्हूण सोत्राय धरात. बोक्षेन वो बुटी वो व्हाणो व्हरू नाकात आनी वाटेर कोणाकूच होंडी नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घरांत शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलोलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली. ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावून तांगेर आसा ते खायात आनी पियेयात, तर वावडाड्याक आपलो मुशारो फावो. घराघरी भोंवन नाकात आनी खंयच्याय नोगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटात ते खायात. थंय आसतीत त्या वायटांकारांक बरी करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता.
प्रितीच्यानो, आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजून धाडलोल्या शिसांच्या मिसाव प्रवासा विशीं आमी आयकता. जेजून तांकां शिकवण दिवन दोगांक धाडले. जेजू तांकां सांगता, पिकावळ पुस्कोळ पूण वावराडी थोडे. पिकावळीच्या धोन्याक आनी चड वावराडी धाडूंक मागुया. फुडें तो तांकां सांगता, हांव तुमकां लांडग्या मोदें मेंढरां कशें धाडटा. भुटी व्हाणां व्हरून नाकात, कोणाकूच रस्त्यार सोलाम मारूं नाकात. हांगा जेजू फकत शिसांक धाडिना, तो आमकां सोमेस्त पाटलावदारांक एक देख दिता. ती देख आमी लेगून आमच्या जिवितांत घेवंक जाय. जेजूच्या शिसा भाशेन आमी लेगून जेजू सांगाता जिवंक जाय. आयज आख्ख्या भारतांत आमी भाग्यवंत फ्रांसीस शावियराची दोबाचीक परब सोबरमता. जेजू सांगाता तो जिवंक ना, पूण जेजूची बरी खबर व्हडा उर्बेन पोरगोट करूंक ताचे काळीज पेटलोले. तो फकत 20 वर्सांचो आसतना पारिसाच्या महाविद्यालयांत फामाद जाल्लो. ताची जाणवाय, सोबीतकाय, खेळपाची सोकोत आनी हुशारकाय पळोवन लोक ताका मानतालो. सगळ्या वस्तूंनी तो फांकी फोंत शिकपी जावन आसलो. ताचें नांव थंय गाजतालें. पूण ताच्या जिवितांत एक बदल आयलो. महाविद्यालयांच्या कुडांत तो रावतना 40 वर्सांचो एकलो यादनीक ताचे बरोबर रावंक आयलो. आदी तो एक सैनीक जावन आसलो आनी ताचे पांयांची घावे पेकचे खातीर तो थंय परामोस करून आसलो. हो महान मनीस लोयलाचो इनास जावन आसलो. जेजूचे शुभ वर्तमान आनी जेजूचे जिवीत ताका आकर्शीत करूंक लागले. इनास आपल्या भितरूच 3 ल्हान प्रस्न विचारूंक लागलो, पूण ताच्यो जापो व्हड आसल्यो. हांव क्रिस्ता खातीर कितें केलां? हांव क्रिस्ता खातीर कितें कोत्ता? आनी हांवें क्रिस्ता खातीर कितें करूंक जाय? हाचेर नियाळ करून इनासाच्या जिवितांत एक नवसोरणी आयली. हेच प्रस्न तो फ्रांसिसाक विचारता. संवसारी आशेंत फ्रांसीस घुस्पल्लो. इनास ताका एक दीस विचारता, आख्खो संवसार जिंकून तुजो आत्मो होगडायल्यार कसलो फायदो तुका? फ्रांसिसाक त्या उतरांची खोळय दिसान दीस समजूंक लागली. ताणें संवसारी आशा समजूंक सोडून पवित्र सोबेचो एक व्हडतो धर्म परगटणारो तो जालो. आशिया खंडांत भारत आनी आसियाचे दक्षिण उदेंतीचो तो दूत जालो आनी जेजूची बरी खबर ताणें आमकां परगटली. आज पवित्र सोबेन ताका धर परगटणाराचो आस्कारी म्हूण पाचारला. भारताचे बुनयेचेर पांय दवरतना तो फकत 30 आनी 5 वर्सांचो आसलो. एप्रिलाच्या 7वेर ताचो जल्माचो दीस. त्या दिसा तो भारतांत पावलो. तो ताची फुडलीं 10 वर्सां उर्बेन आनी निश्ठेन जियेलो. भारताचे दर्या देगेर आसच्या गांवांनी तो वावुरलो आनी ताणें तांकां पवित्र स्नान दिलें. भारता भायर श्रीलंकेक, इंडोनेशिया, फिलिपिन्स आनी जपानाक ताणें भेट दिली. 2 वर्सां तो भारताच्या दर्या देगेच्या गांवांनी वावुरलो जाल्यार
2 वर्सां 3 सुमान तो जपानांत वावुरलो. भारतांत 10 वर्सां आसतना तो फकत 5 वर्सां भारतांत वावुरलो. जायतीं वर्सां तो दर्याचेर प्रवास करून आसलो. तो पुर्तुगालाक पाटी वेताना पिडेक सांपडलो. जायते प्रवास करपी वाऱ्या वोदोलाक आनी तुफानाक सांपडून मरोन पावले. तांचे मदले कांय उदकांत बुडोवन मेले. तुफानाक फ्रांसीस लेगून मरोन पावलो. भागीवंत फ्रांसिसाच्या जिवितांतल्यान आमी कितें शिकुयात? आमी देवाचे येवजणेक उक्तीच आसल्यार देवान आमचे वरवीं ओजापां करूंक जाता. जे बरें काम आमच्यान करूंक जाता ते पाटी दवरिनासतना ताकतिकेन आनी उर्बेन आमी करूंक जाय. चिंतूंक नासलोल्या घडण्यो देवा सोरशी आनी आमच्या पेल्या सोरशी आमकां हाडटात. इनासान फ्रांसिसाक विचारलें, तूं सगळें जिंकून तुका तुजो आत्मो सांदोच सांडचो पडल्यार कितें फायदो? तुमचे आवडे फकत संवसारी गजालांनी न्हय, पूण हेर गजालांनी, आत्मीक गजालांनी लेगून तुवें दाखोवंक जाय. खरेपणी व्हड प्रस्न ज्यो व्हडल्यो जापो दिवंक पावल्यो, जिवितांत बदल हाडूंक पावल्यो त्यो जापो. आयज भागीवंत फ्रांसीस शावेराच्या फेस्ता दिसा आमी आमकांच विचारुया, जेजूच्या मोगांत पडोंक हांव ओत्रेकता काय? म्हजेच भोंवतणी एक धर्म परगटणार मिशनरी जावंक हांव तयार आसा काय? धर परगटणार म्हणजे जेजू सांगाता पुर्तेपणीन जिवन तोच मोग हेरां सोवे आमी वांटूंक जाय. जेजूचो मोग करुया, ताचे विशीं जाणा जावया आनी आमच्या जिविता उद्देशी ताका आमी परगटुया. उबी रावया. सोत मानता देवाक, सरपदवेदार बापाक, सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोबिया, तो पवित्र आत्मे वरी गर्भे संभवलो, अवंकार मरियेतान जन्मलो, पोंस पिलाताका खाल ताणें कट सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ले मध्ये देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, सर्गार चडलो, सरपदवेदार त्या बापाच्या उज्याक बसला, थंयता जिवी आनी मेल्ल्यांची मुन्सिपी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या, खतले पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचे जिवनपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. देव आमचो मोगाळ बापूय आमकां सगल्यांक आपल्या पुताचे पाटलावदार कशे ह्या संवसारांत भाग फ्रांसीस शावेराच्या पावलांनी आमी चलूंक आमकां धाडटा. ह्याच भावार्थान भागीवंत फ्रांसीस शावेराच्या मोजोतीन आमी देवा मुखार आमची मागणी दवरुया. आमची जबाब जावन दी. बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. पयत सभेचे वडील सांत फ्रांसीस शावेरा भाशेन जेजूक एकवटून सेवे साकरेचे हातेरा जावन दीत म्हूण देवा लागीं मागुया. बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. आतांच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी मनशाचो गरजो वळखून दुर्बळ आनी गरजेवंत सवें हुस्को दाखोवंक आनी समाजीन निती पासत वावरूंक आनी पर्यावरण आनी शिस्ती सांबाळूंक देवा लागीं मागुया. बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. भागीवंत फ्रांसीस शावेरान जेजूक एकवटून पेल्याची सेवा साकरी जेजू भाशेन केली. आमी सगळ्या लायकांनी जेजूक एकवटून दुसऱ्यांची सेवा साकरी करच्याक देवा लागीं मागुया. बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. सर युवजनांक तुका समर्पिता. आत्मीक तशें धार्मीक संगतीक
तांणी आसाक दाखोवंक तांचे थंय बरें म्हूण रस म्हूण मागुया. बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. आयच्या दिसा हांगासर आसच्या सर याजकांक तांच्या मिसां वावरांत जैतला भंय. तांकां बरी भलायकी दिवन पवित्र आत्म्याचो आदार दी म्हूण मागुया. बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. मोगाळा बापा तुज्या हाती समर्पिता आस्पत्र्यांनी घरांनी रस्त्याच्या देगेनी वळवळून आसच्या सर पिडेस्तांक प्रत्येक तरान कोरोना पिडेन कुसून आसच्या लोकांक तांची पिडा सुसूंक बोळ आनी सकत दी. तांकां त्या पिडेतावन तांकां सुटका दी. तांच्या कुटुंबाच्या संद्यांक सोंसणीकायेन भर म्हूण मागता. बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. ह्या संवसारांत आसलेल्या मनशांनी आमच्या समेस्तांच्या तशेंच आमच्या गांवच्या देशाच्या आनी फुडले पिळगेच्या बरेपणा खातीर हाताक हात दिवन वावरूंक आम्हा समेस्तांक दैवीक जाणवाय दी म्हूण बापा लागीं मागुया. बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. आयच्या दिसा फ्रांसीस सवेराचें फेस्त आसा करूंक वावंट घेतल्या हर एका संद्यांचेर आनी कुमोक दिवन साकरशिल्ल्या हर एका आदानीक हिता चिंतकांक तुज्या बेसावांनी बर. तांच्या मुखल्या वावरांत तांकां आशिर्वाद दीत कर म्हूण मागुया. बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. एक घडीभर आमच्या खासगी गरजां खातीर मागुया. बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या भुरग्यांची ही मागणी तूं दोयेन मानून घे. भागिवंत फ्रांसीस शावियाराची बरी देख घेवन आमी आमचें क्रिस्ती जिवीत आकारूंक आमकां आदार दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी. Somia जीवन मुझे दिमागा दिल तुए open dita service मुझे down why not so bad giti somia tanis मुझे contemplate tu cor canto tache sarke tuje mogan tuja te bol ke somya jivan moche ke maka dile tue open dita service moche down when I saw tue dili maka tu kau kata soke ada tu zodi tu maka saksa tu jiso kare besomya jivan moche te maka dile tue open dita service moche down when I saw besomya jivan moche te maka dile tue open dita service moche down when I saw open dita service moche down when I saw म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यानी तुमचें बलिदान सोर पदेदार देवा बापाक मानतो तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सरेस्पर मानून घेवं.
देवा सोर मनशाच्या तारुका आमा मनशा पासत खुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. खुर्सा वरवीं मेलतोल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्मा हाडूंक भागिवंत फ्रांसिस्कान बाप मेजप नासतना आपलो जीव खर्चिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या भाव भयणी बरोबर तुज्याशी आमी पावच्याक उतरां तशें जिणेचे चालीन शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां तो कोर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्याय सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परां थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सौर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. फ्रांसीस शाव्यार तुज्या भक्तांच्या मानाक ही परोब समरोंपूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो कोत्ताय. ताचे पुण्य जिवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्यांचे धोरमान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरीन आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्पराचे नावे येतात ताजो उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या आत्म्याक धाडून देनी पवित्र कोर म्हूण हांवें मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्ज घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेज घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्ज, नव्या आनी सासनीक कराराचे हे रगत. पातकांचे बोगसोणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेज मनशा पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गोट पोरगोटुया. सोम्या जेजू तुझे बरोबर आम्ही समर्पता. तुझे पुनर्जीवन आम्ही बघता. तुझ्या येण्यात सोम्या जेजू बापा, जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भक्तीपोवणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भागीवंत बापा, लूज डॅनियल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणांचो भरोसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण हांवें मागता. आंकवार मारये देवाची माया सांगाती, भागीवंत जुजे तुजो पोती, भागीवंत दोरदूता आनी सर्वकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकवलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारार जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताची येण्याक आमी भरवाशेन उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया.
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोंब्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली
क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका भाग्यवान कर, क्रिस्ताचे कुडी म्हाका बचाव कर, क्रिस्ताच्या रक्ता म्हाका दादोशी कर, क्रिस्ताच्या कडवळाच्या उदका म्हाका धू, क्रिस्ताच्या कश्टानो म्हाका घट करा. ये बऱ्या जेजू म्हजें ग्राणें आयक, तुज्या गाय भितर म्हाका लिपय, तुजे तोंड म्हाका वेगळो जावंक सोडिनाका. खोट्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका सांबाळ, म्हज्या मरणाच्या वखदा म्हाका आपय आनी तुजे सशीन येवंक म्हाका फरमय. तुज्या भक्ता सांगाता हांवें तुका वर्णूंक ससनाच्या ससना. आमीन. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, भागिवन फ्रांसिस्काच्या काळजांत पेटलोलो जेजूच्या आनी मनशांच्या मोगाचो उजो आमी घेतलेल्या ह्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांत पेटोय. ताचे असले हुर्बे वंत धोर परगटणारो आनी वीर भोक्त आमचे मोदे उपजोय आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोवण्याक सोंपता तशें आमचें जिवीत मांडून विस्वासी वावराड्यांक तुवें भासायलाय तें इनाम जोडूंक पावो. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दया कर बसूया. सान फ्रांसीस सावेराचे फेस्त व्हडा भक्तीपणान फिरगज कुटां आमी एक जावन आमी हांगा आचरसिल्ले. हाच्या फाटीं सुमार जाणांनी तांचो वावंट तांचो मिनत दिला, देखून हांव देव बरें करूंक म्हूण आशेतां. पयले सुवातेर हांव धन्यदेवाचो उपकार बावडटां. आज ह्या कोरोना काळार आमकां एका कुटुंबा भशेन हे सान फ्रांसीस सावेराचें फेस्त आचरसूंक देवान आमकां फावो केल्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान उपकार बावडटां. आयचे मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या मानादीक बाब फादर जॉयल डिसोजा हे दिव्यदानान वावर करना आसात, तुमकां आमी आभारी जावन आसा. आनी तशेंच आमकां हें फेस्त आचरसूंक आमच्या फिरगज बाबांनी फादर विन्सी डिमेल्लो तांणी आमकां परमिशन दिल्लें आनी तांकां आमी देव बरें करूं म्हूण सांगता. आनी तशेंच साय याजक जावन आसच्या फादर विनय कंटेला की हांव देव बरें करूं म्हणटा. धन्य देवाचो भरपूर आशिर्वाद बेसांवां तांच्या मिसा वावरांत देव तांकां फावो करून दी म्हूण मागता. आयचे मिसाचे कार्याक भोव अपुरबायेन गायन केल्ल्या गायन मंडळीचो आनी तशेंच ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान वाचपा वाचून बावडताचे प्रार्थना वाचून आनी तशेंच पवित्र मिसाच्या बलिदानान भाग घेतल्या तुमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. मिसा उपरांत रुची बरी जेवणाची तयार करूंक कुमक केल्ल्या सरदानीचो, आल्तार फुलांनी सोबयिल्ल्या एका कुटुंबाचो आनी सरदानीचो आमी काळजांतल्यान उपकार बावडटा. सान फ्रांसीस मरिपात देवाची विस्तार आशिर्वादा तांचेर देवून दी म्हूण आमी मागता. आनी कोणाकी उपकार बावडूंक विसरला तर त्या सर समेस्त सांद्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. सुमार जाणांनी तांचो वावर दिला, आमी ते म्हळ्यार बॅक स्टेजीन काम करनासता तांकांय हांव देव बरें करूं म्हूण सांगता. आनी परत तुमकां सांगता मिस जाल्या उपरांत सकला बेसमेंटा जेवणाची विलावरी केला. दया करून तुमी सर्वांनी जेवणाक रावचें आनी एका कुटुंबा भशेन हे फेलोशीप मिलाक तुमी हजर जावचें. आनी तुमकां सर्वांक मागता सान फ्रांसीस सावेराचे बोर फेस्त देव बरें करूं तुमकां सुमेस्तां. उबे रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. सोत पेददार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. विश यू ऑल अ व्हेरी हॅपी फिस्ट बो फेस्त. विश द सेम फादर. San Francisco, ora
बापाचे नवी पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.